सगळ्यांक नमस्कार. आज अनेक एक ट्रेडिशनल रेसिपी घेऊन आयले हांव. कसं म्हळ्यार गोड इडली. गोड इडली म्हणले कुडले म्हाकाय तुमकां मस्त विक्षकांकय बाल्य उडग आसत आसतलें. आमगेले सानपणारी गोड इडली म्हणले कुडले आमकां एक नमने भारी संभ्रम. रजेन तूं बापा माल घर कडेन येतना बापा मान हाई गोड इडली करची वय म्हणजे 2 दीस फुडें सांगू सुरू करती तुमकां गोड इडली कोण दिता गो चेडूं म्हणटा. आमकां एक भारी खुशी कसं एक संभ्रम की वतना बापा मान ते तिंबतनी घाल रेडी करतना तिका एक तशीची आमकां ते एक करून दिवची म्हणारी तिका एक खुशीची कडे ते ती वाटू बसता. पाप ग्राइंडर ना मिक्सर ना आणि आताच्या वरी 1 पाव 1.5 पावाच पीठ आणि नाही ते 1 शारा पीठ ते 1 शारा पीठ ते इतली सोय कंतून घेऊन ते गोड्डा राशीनी घेऊन वाटिता रगड्यार बाप बैसून ते वाटितना आम्ही सुत्तू बसे कसं काय म्हणारे पीठ खावच्याक तुमकां खास येत कितकी की तुमी खाता आशिल्ली की वतना आम्ही बरी सुत्तू नात्र माणय दवरनो रगड्या सुत्तू आणि हात अशी नीट करची तिगे लागी राब चरडा जाल्ले आतां जत्ता जाय तेत्ता तेन्ना तुमकां दिता म्हूण ते एक नमने वाट्टून हद जावन रुलामशी जेतना पुरा जनाक हातान ते चमचे पीठ दिता आशिल्ली ती ते बैसून खावचे. एक पंत दोन्ही पण मेळटा एक पंत मेळना. नेक्स्ट डे ते इडली शिजोवचे 2-2 पंत पेडावण शिजयल्यार इडली सरना तितली इडली. हे आतां अशी इडली रेसिपी हांव आतां सांगता जाल्यार एक कसला सांगेल म्हळ्यार म्हाका कशी एक तुमगे लागी एक बाल्या एक उडगा शेअर करया म्हूण दिसलें. आतां आमी गोड इडली करूं वच्चा. हाका कसं पुरो जाय म्हूण पळय आं. हाका जावका सुरय तांदूळ आनी मेथी ते दोन्ही सम धुवन घेवन एक 3-4 घंटे तिंबोका. मागीर जावका लाई जेव पोव ताजे करेक्ट मेजरमेंट पूरा हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिला हे कितले घालका कशी घालका म्हूण सांगून थंय चॅक केला कळटा तुमकां. लाई घालयत फोवूय घालयत. हे लाई जेव फोव ताक जेव धंय आसल्यार तांतू भितर एक वाटूचे एक अर्द घंटे फुडें तिंबोवन दवरल्यार आनीक लायक फ्लफी जाता इडली. पक्कन आनीक चड असं ताक वय म्हण जाल्यार तांदूळ धुवन मेथयेनी तांदूळ तिंबयता पळया ते ताकान तूं तिंबत घालयत. म्हगेलो हांगा 1 ग्लास ताक मात एक्स्ट्रा आशिल्लें ते देखून हांव लाई ताकान तूं तिंबत घाल्या. आतां आमी सुरवें वांटून घेवया सोय कांतून घेवची आनी आतां पळय ताकान तिंबोवन दवरलें लाई आनी सोय आनी गोड हाका चडते घालतना चिकी चडते गोड घालका गोड इडलेक नाजाल्यार कसं जाता म्हळ्यार शिजोवन जाता चिकी चेप्पी जाता. पीठ चिकी गोड केल्यार शिजोवन जाता आनी ते हद जाता. हें आतां एक पंत थोडी वाटितना थोडी हळदी पिठी घालका. ही हळदी पिठी घालल्यार मात्र चंद गोल्डन येल्लो कलर येता हाका इडलेक. आतां हें मात्र ಒಟ್ಟು घालून वांटून घेवया आमी. तांदूळ घालूं ना तांदूळ मागीर घालचे. हाका उद्दा घालूं ना. आतां पळय हें ताक आनी गोड पुरो ಒಟ್ಟು वांटून जाता आनी हें पातळ जाता आनी हें घालून आमी तांदूळ वांटून घेवचे. म्हळ्यार आतां तांदूळ आनी मेथी घालची आनी ते वांटून दवरले ते गोड्डा मिक्स आसा पळय पातळ आशिल्ले ते घालचे. ते घालून वांटूचे. वाटितना खरं वांटूनच जा इडली नवे म्हूण खर वांटूनच जा. फायन रवा म्हणटा पळया तितली पुरो लांबशी वांटूका जाल्यार मात इडली भारी लायक जाता. थोरू लांबशी वाटल्यार कसं जाता म्हळ्यार उद्दा विंगड ते तांदूळ विंगडशे सम मेळणे चंद्राप बना ते. आतां पळयात हांगा म्हगेले पुरो वांटून जाल्ल्यात जाल्यार आतां पळय पातळ दिसता पीठ जाल्यार कांय जायना. आमी आतां लाई घाला देखून हाका एरसा सकण जातना ते पुगून येता आनी पीठ हद राबता. हें आतां विंटरांत जाल्यार एक 10-12 घंटे पुगूका. तेची समरांत शेक्या वेळार जाल्यार एक 7-8 घंटे पुगल्यार पुरो. ते देखून थंडी वेळार चिके ओग्गी वांटून दवरका. आतां हांव एक 10-12 घंटे पुगयली हें पीठ. आतां पळय अशें जालां म्हगेलें पीठ एरसा सकण जातना पळय कितली फ्लफी आसा पळय हाची अशी जावका हें पीठ. हाका आमी सोडा पिठी जेव कसले घालूं ना गोड इडली शिजयतना अगत्य ना ताका. ते आमी घालेले ताक सोय आनी ते लायेकची भारी सॉफ्ट जावन येता. आनी आतां ताका जावका कसं म्हळ्यार 7 पिठी करून घालचे. हांव हांगा रेडी करून दवरलां 7 पिठी घालता आनी गिंदला भितर शिजत दवरचे. म्हाका हांव चड गिंदळ प्रिफर करचें गोड इडली शिजयतना आमगे थंय. ते आनी एक ते हट्टयेची इडली आमगे ते तितली इश्ट ना गोड इडली ते चिकेची दाट जावका म्हणून गिंदलान तूं करची. हाका तूप थोडेची सारून घेवचें
आनी काजू बिये कोच्चोल पीठ हांगा जाता आमी अशी गिंदला घालचे वयल्यान मागीर इडली निकळान जातना वयल्यान काजू बिये कोच्चोल पळोवच्या मेळटा म्हणून अशी घालचे आतां पुरो सम मिक्स करून घेवचे एळा पिटी आनी गिंदला घालून घेवचे अशें आनी पेडावण तापत दवरका आतां पळय हें भर घालच्या न्हय अर्दा पशी चिक्की उणें एक 1/3 घाल्यार पुरो गिंदला भितरी ते शिजून जातना फुग्गून येतर इतली वयर मुक्काल वास येता गिंदला भितरी तशें एक करून घालून घेवचें तशें आनी पेडावणां गाजेवच्या स्टार्ट जाले पुरमोळ येता पळय हेची येळाच्यो आतां पुरे घाल्लें आनी आतां पेडावणान शिफ्ट करुया कितले सिंपल आसा पळय हेची रेसिपी तितले टेस्टी न्हय फुडले जनांगेले एक रांदप म्हळ्यार बद्द चितां एक तांगेले एक कशी ते कोण सोदून धरले की कशी की तें पेडावणां गाज आयलो आतां हें इडले गिंदळ पुरांत भितर सेट करून दवरया मागीर आनीक चाळणें आसा आनीक हाजेर भर दवरता घम पुरमोळेच्या स्टार्ट जाल्लो ते गोड्डा पुरमोळ आनी पुराय सुपर जाता आतां धांकून दवरया हें एक सादारण एक 45 मिनिट्स मुक्काल घंटा पशी चड शिजू काय हें गोड न्हू हें मुक्काल घंटे नंतर एक पेस्का तेजो अंत भितर चक केल्यार कळटा शिजली की म्हूण सांगून तितलें जावका जाता टायम आतां काणू ही सम नीव का गिंदला सुकून काडका जाल्यार सम नीव का घेत सम निवली पळय कितले सॉफ्ट जाल्या कितली चंदी जाल्या पळय हेची फुग्गून कितले तर जाल्या देखून असल रेसिपीज पुरे आमगेले चेडवांक करून करका आमी तांकां खावोच्या ट्राय करका हें कुडले घंटिले फ्रेश लोणया वटू तशी गरकडे केलेले तुपा वटू भारी सुपर जाता आतां पळय हेची इडली कितले सॉफ्ट आनी कितले स्पॉन्जी जाल्या पळय अशें ओपन करून पळयल्यार केक अशी जाल्या सुपर जाल्या तुम पुरो जनांनी ट्राय करून पळोवका इडली तुमकां ह्यो व्हिडिओ इश्ट जाल्ले म्हण जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची आनी म्हगेल्या शेड्रसा कुकिंग चॅनल सबस्क्रायब करूं विसर नकाची बेल आयकॉन ओतविल्यार म्हगेले नवे व्हिडिओजाचे नोटिफिकेशन्स तुमकां मेळटा थँक्यू फॉर वॉचिंग नमस्कार